आमी आसा आतां सध्या वाड्या हांगासर हो आतां फाटल्यान ते सायडीन आमचो एक स्टॉप आसा, बस स्टॉप आसा. थंय बस स्टॉपाचेर पॅसेंजर आसता आनी त्या पॅसेंजरांक येवपाक वचपाक ही फुटपाथ आसा. ही फुटपाथ तुम्ही पळोवंक शकता. ही फुटपाथ आसा जाल्यार त्या फुटपाथीचेर ह्या फाटल्या 8 दिसान एक सायट ऑफिस हाडून दवरलेलें आसा. सायट ऑफिस जे हांगा कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा तेजे सायट ऑफिस तेंच्यांनी हांगा हाडून दवरलेलें आहा. टोटली ब्लॉकेज टू द पेडेस्ट्रियन्सांक हे ब्लॉकेज जाता, चलपाक जायना. पेडेस्ट्रियन्स कितें करता, हे मदीं आसा म्हणून रस्त्यांच्यान वयता. देर आर नो चान्सेस एक्सिडंट जावपाक शकता. कित्याक लोक रस्त्यान चलतले, कित्याक तेंची फुटपाथ ऑलरेडी ब्लॉकेज जाल्लेली आसा. सो अशें दवरपाचें न्हू, हे नासलेलें हांगासर, हे हालींच दवरला. सो हांव मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन मागता की हे जे आसा ते हांगासरले काडचे आनी शिफ्ट करून दुसऱ्या जाग्यार घालचे. कित्याक हांगासर लोकांक येवपाक वचपाक इजिली फ्री वे आसपाक जाय. त्याच प्रमाणे हांव PDAकूय सांगता की तेंच्यांनी तांकां एडवायज करचें, हे कन्स्ट्रक्शन जे आसा तांकां एडवायज करचें की हे हांगासरल्यान काडून खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें. कित्याक हांगासर एक्सिडंट जालो की एक्शन घेवच्या परस पयलींच एक्शन घेतलेली चड बरी जातली. सो मोर्मुगांव म्युनिसिपल आनी MPDAक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवन हे हांगासरल्यान शिफ्ट करचे, जेणे करून हांगासरल्यान पेडेस्ट्रियन फ्रीली मूव जावपाक शकतले. देव बरें करूं.